लोक वाट पळयतात, भक्त वाट पळयतात बाबा दामबाबाचो गुलाल केन्ना जातलो आनी आमी थंय वचून दामबाबाचेर गुलाल केन्ना घालतले. हजारांनी लोक येवन थंय दामबाबाचेर गुलाल घालतात. पूण ह्या वर्साक हांव भक्तां लागीं एक विनंती करतां की हो जो व्हायरस सगळे जगभर फाफसता ताका लागून आमच्या गोंयांत वचून तशें कांय वचून जालें ना आनी दामबाबा कडेन तशें जावचेंय ना. पूण आमी प्रिकॉशन हें घेवपाकूच जाय. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की एकदम गर्दी करची न्ही. जाता तितले जागो दवरून एकामेका वचून जागो दवरून झुंडी करनासतना दामबाबाची भेट घेवची. सगळ्यांक भेट मेळटलीच, सगळ्यांक गुलाल घालपाक मेळटलोच. पूण जेन्ना थंय मठग्रामस्थ येवन गुलाल घालतले, भटजी येवन गुलाल घालतले, त्या टायमार तांकां मातसो वर्सां आमी थंय स्पेस दवरतात ताचे परस मातसो चड स्पेस दवरून तांकां वेवस्थीत गुलाल घालून तांणी वतरीच सगळे भक्त जे येतात तांकां गुलाल घालपाक मेळटलोच. तेन्ना हांव भक्तां लागीं परत एकदां मागतां की तांणी वेवस्थीत येवन गर्दी करनासतना बोवाळ करनासतना वेवस्थीत दामबाबाचेर गुलाल घालून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी शक्य आसत जाल्यार गुलाला पयलीं किंवा आज किंवा म्हळ्यार सोमाराक किंवा गुलाल जातरीच मातशें लेट किंवा बुधवाराक दामबाबाची भेट घेतली जाल्यार ताजेतलें बरें आनी कांय ना. कित्याक हो व्हायरस केन्ना कसो लोकां मदीं पावत हें कोणाच्यान सांगपाक जायना. की थंय जे भक्त येतले तांणी शक्य आसल्यार हातां एक हँड सॅनिटायझर घेवचो आनी मास्क घालून येवचें. कारण तो तुमकांय लागचो न्ही, जे थंय सेवक आसा तांकांय लागचो न्ही किंवा दुसऱ्या कोणाक तुमकांय येवचो न्ही. ह्या खातीर आमी हें तुमचे एक नम्र विनंती करतात.